हायस्कुलां सुरू जावंक मोजकेच दीस उरल्यात. मिड डे मिलाची पेंडींग बिलां फारीक करात ना जाल्यार सर्व्हिस ना म्हूण सेल्फ हेल्प ग्रुपांची शिटकावणी. शिक्षण संचालकाक शिष्टमंडळ मेळ्ळें. पयशे हातार पडना जाल्यार जुलय म्हयन्यासावन मिड डे मील खंय बंद. 105 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे मेळून सुमार 13 कोटी पेंडींग. इश्यू कितें आसलो आमची न्ही 6 म्हयन्याची बिलां पास जावंक ना 6 मंथ लास्ट 22-23. सो आमी ते विचारूंक येयले आमच्या बायलां कडेन पयशे ना कशें करतली तेन्ना. आनी सरान आमकां आतां इन्शुरन्स दिला की 20 नेक्स्ट विकाक मेरेन 10 तारीख मेरेन तुमची बिलां जातली तेन्ना तुमी स्टार्ट करचें म्हणून. आमी कितें चिंतलां भुरगीं उपाशी पडटा म्हणून आमी कशें तरी हे 8 दिसांनी बील येतलें जाल्यार आमी स्टार्ट करतली. आनी आमी ताका मेमोरेंडम दिला सपोज हे जुनान आमचे पास जायना जाल्यार जुलयान आमी स्टॉप करता. कितलो अमावंट आता 13 करोड सुमार आसा. त्या कितले ग्रुपांचो 105 ग्रुपांत. हां सर एकदम आमचे कॉपरेटीव डायरेक्टर म्हणून तेणी कितें केलां फायल तेच दिसा ज्या दिसा हांव येयल्लें पळय त्या दिसा तेणी पुटअप केलें फायल ऑलरेडी जाला. हे 8 दिसांनी आमचो जो कोटा येवपाचो आसा तो येतलो आनी सगळीं बिलां रिलीज करता. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटात तांकां केंद्रा कडच्यान इन्स्टॉलमेंट मेळूंक ना. तरी गोंय सरकारान राज्याच्या शारांतल्यान पयशे फारीक करता म्हूण सांगलां. ऑक्टोबर नोव्हेंबराच्यान थोड्याची बिलां सेटल जाल्ली ना. सो हांवें तांकां क्लियर सांगलें की म्हजे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अजून पर्यंत इन्स्टॉलमेंट आयिल्लो ना. आनी म्हाका एक प्रश्न पडलो की हाज्या पयलीं म्हाका ती सांगूंक शकताली पूण आतां 8 दीस आसतना ती म्हाका सांगता की आपूण जुनानच्यान मिड डे मील आमी दिवपाचें केन्ना तो विचार करतलो म्हणून सांगून गेली. ज्या दिसा ती म्हजे कडेन आयली ताज्या वेरी नेक्स्ट डे हांवें प्रपोजल घालें गव्हर्मेंटाक की आमकां स्टेट शेअर पयलो रिलीज करचो म्हणून. आनी काल हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय हें उलयलो आनी CM सर एग्री जाला की आमी पयली स्टेट शेअर रिलीज करता आनी तातूंतच्यान तुमी बिलां पेंडींग आसा पळय न्ही ती क्लियर करा. हें हांवें तांकां आज सांगलें आनी तांणी एग्री जाल्या ती की 5 जुनाच्यान मिड डे मील भुरग्यांक दिवपाक. दुसरें बिलां जी ती पेंडींग आसा म्हणून सांगता की आतां थोड्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे थोडीं बिलां स्कुलांच्यान सायन जाल्ली ना वीच इज अ मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट. थोडीं मागीर ADI च्या लेवलाचेरूय थंय स्क्रुटिनायज जावन पास जाल्ली ना. आनी आमचे कडेनूय हांगा उरले आसात थोडीं कित्याक आमचो फंड एग्जॉस्ट जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की विदीन 15 to 20 days आमकां स्टेट शेअर जर आयलो जाल्यार आमी तांची ऑलमोस्ट सगळीं बिलां क्लियर करूंक शकतले. आनी कालूच आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेनूय मिटींग जाली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फर्स्ट शेअर ह्या वर्साचो आमकां फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां रोखडोच येतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.